ससना सोविशेव सर्वेश्वरातिका लाभय आणि निरंत प्रकाश तिचे पंख ससना सोविशेव सर्वेश्वरातिका लाभय आणि निरंत प्रकाश तिचे पंख. Cantaranco S10. कंचा दिसा हांव मरण पावतलो म्हज्या मोगाच्या घारेस म्हणटलो तेन्ना देवाक हांव वचूंक मेळटलो तें हांव नेना तरी एक दीस तो खंडीत उदेतलो देवान म्हाका निर्मिल्लो एक दीस देव म्हाका आवयतलो अरे जगाचा दिसापलो दयाळाय हांवें गरजा देव म्हाका आपयना दोबीने सोड हांवें नेसोंकय ताच्या जेवणार बसताना एक दीस तो खंडीत उदेतलो देवान म्हाका निर्मिल्लो एक दीस देव म्हाका आपयतलो येसोव्या दी म्हाका आदार तुजो देव आपयतलो की हांव काम करताना पिडेन पडून फाटल्यान आसतना देव आपयतलो की खाता जेवताना तें
Kantaramko A17. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. जेजू ख्रिस्त ते मोगाळ भाव भयणीनो, प्राचीन काळार क्रिस्मच्या काळात सुम्याच्या कष्टा मरणाचो आणि जिवंतपणाचो नियाळ आमी करता. आमच्या सोडवणेची वाट सुम्यान समकाली ती नियाळून आमी ताचे संगी जियेता आणि ताच्याच जिवितांत आमकांय जिवीत आसा म्हणलें आमी समजता. ताच्या जिवितांत एकवटलेली ताच्या मरणांत ती एकवटतात आणि अशें जिवंतपणाक बरवसून रावतात. हे सुम्यान ताच्या कश्टा मरणा आणि जिवंतपणांत उगडाप केल्लो सासनीक जिविताचो घूट आमी बरवसून परगटता. जिवी आसची मरून पावल्ली, भावार्थान मरून पावली, थंयच हें सत परगटून गेल्यात. आज ह्या आमच्या भयणीक लॉवरीन दिसिल्वा देवाच्या अधीन करता. समर्पित जिणेंत आपणाक भेटोवन दिवन सुमेसो लागशिल्ल्यान पाटलाव करून आपणाक लाबल्ले मिसांव बऱ्या तरान जियोवन ते सुम्याक ती साक्ष जाल्ली. दिसपडटें पवित्र युक्रिस्ताच्या बलिदानांत सुम्याच्या मरणा आनी जिवंतपणाचो गूट तिणें नियाळून संभ्रमून परगटिल्लो आनी तिचे पासूत हो सॅक्रिफीस भेटोवंक आमी आसा. समी देव तिचेर आपली काकुळतेची दिश्ट घालूं, ताच्या मुखामळाचो प्रकाश तिचेर फांको आनी तिच्या अस्कतकायेक लागून जाल्ले पातकांचे बोगसाने तिका फावो करून दी म्हणून मागया. आमी भरवशाची यात्रिकां जावन जियेतना ह्या मिस्तेरांत आमकांय वांटो आसा म्हूण समजून जियोवंक आमी प्रयत्न करया. दुखेस्त कुटुंबाक आनी सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी ह्या संस्थेच्या सर सिस्टरांक देव जावं दी बुजावन. पवित्रतेन फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसार वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगेवूं सदांच अंकवार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूंक आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Soumya Kaku
प्रार्थुया. भोव कोनवळ्या देवा, सदां दया करूंक आनी बोगसांनी देव, तुजो स्खेरीत गूण मन आमी सत म्हणटा. तुवें लवरीन आमचे भयणीक ह्या संवसारांतली आपोवन व्हेली, तुजेर बाबार्थ आनी बरोवस दवरून ती जियेली. तर ससनाचें सूख भोगूंक तुज्या गोपान ती खा घे म्हूण कालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. दळपरासो सर्वेस्पोर ह्या पर्वतार सगळ्या पर्सांक एक व्हड जेवण तयार करतलो. ह्या पर्वतार सगळ्या पर्सचेर पडलेलो आसा तो पड्डो सगळ्या रास्त्याचेर पांगरलेले आसा ते पांगरूंक तो काडून उडयतलो. तो ससनाक मरणाचो नाश करतलो. सर्वेस्पोर देव हर एक मुखा वयली दुकां पुसून काडटलो. तो आपले परजेचो कळंक आख्या पृथ्वी वयलो काडून पयस करतलो, कित्याक सर्वेस्पोर उलयला. देवाचे उतार हे. सांबाळ दर म्हाका
जो कोण म्हाका सत मानता तो ससनाक मोर सोना. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमच्या सव्वे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमचें कमर बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन धरा. आपलो धनी पाठी घरा येवन दारार बडयतना तक्षण ते उक्तें करतल्या साकरा बरी तुमी जाया. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदळां पाटी येता काय म्हूण ताची ते वाट पळोवनूच रावतात. आपलो धनी पाटी येतना जागे रावून तयार आसा ते साकर बागीस सई. खरें सांगून तुमकां सांगता, धनीच आपलें कमर बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन मदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मदें येण्यार वा फांत्यार येतना जागे आसात ते साकर बागीस सई. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांव जिनियेंत मोगाळ भवनान बेनिनो अति वर्ती दोन गडितां आमी संभ्रमता. एक जल्म आनी एक मरण. दोनी संभ्रम. जल्मातय आमी संतोश पावता. देव मनशा मदें ताचें जिवीत वांटून घेता आनी आवयच्या गर्भांत तें भुरगें सुशेगाद थंयसर जल्म घेत आसतना निरंतर कांय पर्वा नासतना थंयसर तें वाडटा आनी सगळें पारखून घेता. त्या भुरग्याक जल्म जावचे पयले संवसारी ताचे आवयचे उदरी सरसंगती ताका मेळटात. सुशेगाद थंयसर आसता. दुसरो जल्म मरण आनी तें मरण आमी संभ्रमता, आमी खुशी पावता. सर्गाक तो व्यक्ती जल्मला. संवसाराक कुडींत अंत जाला जावंक पुरो, पूण सर्गार मनीस जल्मता जाल्यार थंयसर संभ्रमणी. कित्याक आमी सर्वां तो मनीस ह्या संवसाराक अंतरलो जाल्यार देवा सांगता ससनाच्या ससनाक जियोवच्याक तो वेता. आज आमची बहीण सिस्टर लावरीन तिची निर्जीव कूड अंतीम नमनाक आमच्या मदें दवरल्या. फाटल्या 6 वर्सांनी तिका मेळिल्लें तें आपोणें दैवीकपणाचें ती जियेल्या. विशेश सावन ऑर्फन भुरग्यां सांगता, तरणाट्या भुरग्यां सांगता, विविध आश्रमांनी सेवा संस्थांनी तिचें जिवीत तिणें करचिलां. आनी ह्या सर संदर्भार सुम्या जेजूची वळख तिणें दिवंक प्रयत्न केला. तिच्या जिविता मुखांतर जाय तितल्या भुरग्यांचो फुडार तिणें बांदला. जाय तितल्यांक जेजूची वळख करून दिल्या. तिच्या जिविता मुखांतर ह्या आमच्या धर्मीक भयणीन जाय तितली सेवा पवित्र सभेंत धर्मीक मेळांत तिणें समर्पिल्या. आनी आज ती तिच्या दुसऱ्या जल्माक पयण करून गेल्या. सुशेग रावच्याक हांवें म्हळें सुरवेल्ले जल्माचे संभ्रम थंयसर भुरगें सुशेग आसता. कांय कंत बेजाराय ना. सगळे सरसंगती थंय मेळटात. आवय मुखांतर सरसंगती त्या भुरग्याक फावो जाता. मरणांती तशेंच मनशाक सुशेग. कांय कंत बेजाराय ना. मनशाक संपूर्णयेन देवाच्या बगलेक, देवाच्या पांयेंतळा,
देवाच्या उस्ख्यार जिवोवच्याक आनी खेळच्याक सदांनीत मनशाच्या वावरांत देवाचें दैवीकपण बेसांवां रूपान धाडच्याक मनीस ह्या गांवांत त्या गांवाक पैन करता. देखून आज देवाचें उतर सुवार्थेंत आमी आयकलां, देवच त्या मनशाक स्वागत करता जो कोण ह्या संवसारांत आपणाची जिणी आपणाकच त्यागन देवाक तो समर्पिता. ह्या आमच्या भयणीन फाटल्या सर वर्सांनी तिका मेळिल्ल्या देवाच्या आपोवण्या मुखांतर ती जियेली सगळी जिणी देवाक तिणें समर्पिली. जे कितें तिका अवकाश मेळ्ळे, खंयसर तिका वडिलांनी वर्ग केलो, त्या सगळ्या सुवात्यांनी खळमीत नासतना वावर तिणें भेटयला. आनी आखरेक ती उतर प्रायची जाल्यार ही प्रशांत निवासांत तिणें तिची समर्पीत जिणी ती जियेल्या. जेजूक जाय तितल्या रुपांनी जावं परमिसा वेळार कुमगारवांच्यान ह्या त्या दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करच्या मुखांत तांकां आदार दिवच्या मुखांतर समर्पीत जिणेक ती साक्षीदार जाल्या. आज देवाचें उतर म्हणटा, ये तूं म्हज्या राजांत थंयसर हांव तुका सुशेग दितां. देव ताचे खमार बांदतलो आनी तस मुखार रावून सास्तीक जिविताक ह्या आमच्या भयणीक सास्तीक जेवणा बसून वाडटलो. कित्याक ह्या संवसारी जिविता वेळार ह्या आमच्या भयणीन जाज इतलो वावर देवाच्या मोगान समर्पिला. इजाया प्रवादी आज देवाचें उतर आमकां सांगता, आमकां तो व्हड एक जेवण तयार करतलो, जिवीत तो जिखोवन दितलो, मरण नाश करतलो. वय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या काळजांत एका रितीचें बें आसता मरणा खातीर, पूण थंयसर असो सुशेग देवा सांगता जिवचो संभ्रम व्हरतो मनीस आत्रेकता. थोडे वर्सां आदीं हांव एलोशियस कॉलेजींत शिकता आसतना थंयसर हिंदवांचो एकलो प्रोफेसर आसलो आनी आमी उलयता आसतना तो म्हणलो, हर एकल्याच्या जिवितांत गरज कितें म्हळ्यार मोक्ष म्हणलो. आनी ताच्या जिवितांत तो म्हणलो, हांवें आशेवचें तेंच मोक्ष सासनीक जिवीत मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देवा सरशीन वचचें आनी ताचे सांगता सुशेग रावचें, हीच मनशाची अपेक्षा आनी ताका तयार करता. प्राजीत काळो, ह्या प्राजीत काळान आमी करची दंडवणी, आमी करचो उपवास, आमी करची कुर्सावाट, आमी करचे रेतीर, आमी विठोवची मिसाची बलिदानां, आमी म्हणचे सगळे तेर्स, आमी करचे पवित्र क्रिस्ताचें बलिदान, ह्यो सर मनशाच्या सास्तीक जिविताच्या वाटेक ताका आदार जावन ताचें जिवीत थंयसर वाडच्याक ताका पाठिंबो जावन रावतात. खरी एक मागणें भेटयलेले देवाचे दार वैकुंठाचे बागील बडयता आनी मनशाक ह्या संवसारी त्या संवसाराक वेचाक तयार करता. आनी देखून इजाया प्रवादी म्हणटा, तो काळ येतलो. आनी कसलो काळ तो? दोनूच काळ, जल्म आनी मरण. जल्मांतय आमी कशें संभ्रमता, थंयसर एक नवें जिवीत देवाच्या मनशाक फावो जाता. मरणांतय आमी संभ्रम चलयता, कित्याक थंयसर देवांतय मनीस नव्यान जल्माता आनी ताच्या मुखांतर आमकां ह्या प्राजीत काळाक एक नवो बरवसो दिता. ह्या प्राजीत काळार तशेंच आमी जुबलेच्या वर्सां आसा, नव्या बरवर्षान जिवोवच्या कापण दिता. जुबल्यो आमी सर्वां ह्या संवसारांत पळयणारी आनी बरवर्षाची पळयणारी, आनी तो बरवसो आमकां जिवितांत सोलवंक सोडिना. देव आमचो केन्नाच आमकां सोलवंक सोडिना. ह्या आमच्या भयणीकी ताणें सोलोवना, बदलाक सासनीक जिविताक ताणें आपोवन व्हेला. तर मोगाळ भावन भयणीनो, ह्या भयणीतय आनी तिच्या मरणांतय आमी दूख भोगता आसतना ह्या संवसाराक ती अंतरली. आमच्या कुटुंबांत ती पयस गेली, धर्मीक मेळात ती पयस गेली. आमच्या मदें आनी आमकां तिका पळोवंक मेळचें ना. पूण सासनाच्या सासनाक सोम्या जेजू सांगता चिदी येतली आनी थंय तावन धराळ बेसांवां तिच्या कुटुंबाच्या संद्यांक तिच्या धर्मीक मेळाच्या ती मागून धडटली म्हणलो बरवसो आमचो. आनी त्याच घट्ट बरवशान आमी सदांनीत खरी एकल्यान जिवंत आसल्यान जिवंक जाय. हरी एक मरण जिवंत असल्या मनशाक एक जागृतकाय, एक जागवण
हर एक मरण अल्तारी मुखार दवरले हर एका मनशाक ती सत्राय दिता. आज ही आमची बहीण गेल्या आमी जिवंत आसल्यानी ते लिसांव शिकात जाय. आनी ते कितें लिसांव जल्म आनी मरण देवाचें देणें आमी कुशे मनान स्विकार करीत जाय. दूख आसा बेजाराय आसा कित्याक ती आमकां पळोवंक मेळना तांची सळवळ आमकां आनी मेळना. तरी आमी हरी एकली देवा सांगता ती रावचें भाग तें बेसांव आमकां फोव जाता म्हणटच देवाचे विस्तार आशिर्वादां ती सर्वांचेर मागून धाडटा म्हणलें बरोवसो आमचो. त्याच बरोवशान ह्या आमच्या भयणी पासत आमी वागता आसतना ताचे सर कुटुंबाच्या संध्याक आमी बुजोवया. धर्मीक बिळाच्या चड सर वडिलांक आमी बुजयता आसतना फुडल्या दिसांनी सिस्टर लावरीन आमा समेत तांचे सर्गीम बापाचे आशिर्वाद मागून धाडून दी म्हणून मागया. आमेन. उबे रावया. सर्गींच्या बापा मुखार आमची प्रार्थना उबारूया. सर्गींच्या बापा पोवीस सभा सोलोनवरच्या आमच्या श्रेष्ठ गवळ्या पाप साहेबाक सर बिस्पांक याजकांक आनी धर्मिकांक तुजी दैवीक आनी मोगाचें उतार परगटूंक गरज आसली सकत कृपा आनी आदार दी म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणान वंटेलिझमचें दड बरवसो आसून आपल्या विशेवाक गेल्ल्या आमचे भयण लावरीन डिसिल्वाक ससनसो विशेव लाभय आनी सर्गराजान तुज्या संतोशांत वांटेली कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिडे शिडेन कश्टोवच्या आनी मरणांच्या अंतुळणार आसच्या सर आमच्या भावा भयणीक तुजी दया आनी काकूळ लाभय. तांचे कस संवसाराच्या सोडुणे पासत भेटूंक आनी ते फळादीक करूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भयण लावरीनांच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या सर तिच्या मोगाच्या कुटुंबादारांचो प्रत्येक जावन तिच्या मोगाळ भयण रेनाताचो आदार तूं जा. तिजें मरण भवार्थाच्या स्पिरितान स्विकार करूंक जाय अशी कृपा मजत आनी गटाय लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भयण लावरीनांच्या अंतीम पयणांत वांटेली जावंक हाजर जाल्ल्या आम्हा सर्वांचेर तुजें बेसांव घाल आनी आमचो भवार्थ तीर कर. आमच्या ह्या संवसारी पयणांत येवंक आसच्या सर्गींच्या सुखाक तयाराय करूंक जिवनपणाच्या भरवशान आमकां बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भयण लावरीनांच्या अंतीम पयणांचे मिसाचे बलिदान भेटयल्ल्या बाप डॅनियल वेगस देवाचें उतार म्हणून अर्थबरीच प्रसंग दिल्ल्या बाप आंड्रू डिकोस्टा आनी 6 बेटोनी भेटयल्ल्या सर याजक भावांचेर तुजी विस्नार आशिर्वादां मागता. तांच्या मिसावांचेर तुजो सांगात तांकां सदांच दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा तुजे मुखार उच्चारलेली ही मागणी दयेन आयकून घे. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या जिवितांत आमकां वांटो दिलाय. ताच्या मरणाचेर विश्वास दवरून सर्गींच्या सुखाक आशिवच्या आमा समेस्तांक बापा तुज्या आशिर्वादांनी बर. तुजी काकूळत ह्या आमच्या भयणीच्या आत्म्याक फावो कर. तिका सर्गींचें सुख फावो कर मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Cantabanco C61.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. सर्वेस्पर आमच्या कोनवळ्या बापा, तुजे साकरने सिस्टर लवरिनेचे सोडून पासूत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडवूनदार म्हूण तिणें ह्या संवसारान मानून घेतलो, तर तो तिका दयाळ म्हूण सुबेदार कसो आतां मेळो म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सगळीं आमी मरणां जावच्याक जेजू आपूण एकलो मरूंक कबूल जालो. तुजेच खातीर सासनाक आमी समेस्त जियोवच्याक ताणें एकल्यानच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दळबारा सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पचोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तसो गोठ परगटुया. बापा जेजूच्या मरणासो जिवनपणासो आमी भक्तीपणी उगडाच करता आनी हो जिविताचो वंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमास मेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखांत वाडय. सर्वेस्परा तुझ्या साकरनी बहीण लावरिनाची काकूळट कर, तिका ह्या संवसारांतल्या आयच्या दिसा तुवें आपण वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशेंच ताच्या बराबर ती पुनः जिवंतपण जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोबरसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळेंक फोव कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये संगती आनी ती सपती सांजुसे आमचो पात्रोण सांत भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले मागणे धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझें नांव पवित्र, तुझे रास आमकां येव, तुजी कशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबशान अतिरेक्तल्यांक आमकां तुज्या पदार्था कुळतीन चर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. पूण तुज्या उतरांत ಕಂತರಂಕೋ D71 71.
प्रार्थुया. बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयना वेळार तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें, तर ह्या पवित्र जेवणांत तुवें पोसलेले सिस्टर लॉवरीन आमचे भयणीक ससनाच्या जेवणाक आतां बसय म्हूण आमी मागता, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तेकन बशा. सिस्टर लॉवरीन डिसिल्वा 85 वर्सांची प्राय ह्या संवसारांत एक धन भयण जावन आपल्या समर्पीत जिणये मुखांतर देवान दिल्ले मिसांव बऱ्या रितीन तिणें जारी केला. तिका दिल्ले मिसांव समर्पीत जिणये मुखांतर विविध जाग्यांनी तिणें बऱ्या रितीन करूंक प्रयत्न केला. मात्र न्हय, तिच्या मिसावान एक विश्वासी साकर जावन देवाक ते विश्वासी रावल्या. आमच्या जिप्प फिरगजेंत तिची सेवा वर्ती जावन आसा. प्रत्येक रितीन भुरग्यांक दोतोन शिकोवच्यान, कुंभार वणच्यान आनी फिरगजेच्या विविध गवळीक वावरांत तिणें मोठो सहकार दिला. देखून सगळ्या फिरगस कुटुंबाच्या तर्फेन तिचो प्रत्येक रितीन उपकार बावडटा आनी सगळ्या फिरगस कुटुंबाच्या तर्फेन तिका हांव श्रद्धांजली पटयता. देव तिका ससनाचो विशय दिवं दी म्हणून आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन हांव मागता. तशेंच आयच्या दिसाचें मिसाचें बलिदान भेटयलां. मानादीक बाप डॅनियल देवाचें उतर मोडून दिला. बाप एंड्रो कॉस्टा 6 भेटोवणी केल्ल्या सर्व यासकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना सिस्टर प्रोविन्शियल आनी सर्व चॅरिटी धर्मेळाच्या भयणीक आमी बसावन पाठयता. तुमचे बसत प्रत्येक रितीन मागता. देव मरण पावल्या आमच्या भयणीक ससनाचो विशय दिवं दी म्हणून आमी मागता. आतां सगळ्या तर्फेन आमच्या भयणीक श्रद्धांजली पटयता सिस्टर लिनेट डिसोजा. मोगाची श्रद्धांजली भयण लावरिनाक. सर्वेस्परातय मरण पावतात ती सुभागी. पवित्र पुस्तकांतली ही उतरां आमच्या मोगाळ भयण लावरिनातय नीज जाल्यात. आपली 60 वर्सांची समर्पीत जिणयेन सोम्याच्या शेतान कळमितनांतली सेवा दिवन दुबळ्यांचो, निराधारांचो आनी अनाथांचो खरो मोग करून सोम्या, म्हजी झूज हांव झुजल्यां, म्हजी धांव हांव धांवल्यां. आनीक तरी म्हाका तूं तुजे लागीं आपय म्हणल्या मागण्यान तिचो आत्मो तिणें तिच्या सर्गींच्या बापाक कालच्या दिसा ओपोवन दिलो. आमची भयण लॉवरीन डिसिल्वा बोंदेल फिरगजेच्या देवादीन साल्वादोर डिसिल्वा आनी देवादीन रेजिना सल्डाना हांच्या 8 जाणां पैकी निमाणी जावन एप्रिलाच्या 21 तारीखेर 1941 इसवेंत जल्माली. तिका 4 सोग भाव आनी 3 जाणां भयणी. तिची एक भयण सिस्टर रेनाता डिसिल्वा आमच्या मेळांत प्रस्तुत काजगाया कोवेंतान मागण्यान आनी सॅक्रिफिसान आपलो वेळ करसून आसा. तिचे सोग भाव आनी 2 भयणी येदोळू सुदेवादीन जाल्यात. ल्हान प्रायर्स मागण्याच्या आनी सॅक्रिफिसाच्या स्पिरितान बरोवन भयण लावरिनाच्या काळजान देव आपोवण्याची भीक इरलाली. तिच्या ल्हानपणांतावन तिका एक धार्मीक जाय दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करी जाय म्हणली विशेष उर्बा आसली. तिणें तिचे SSLCचे शिकाप काबार जाल्लेंच 1964 इसवेच्या एप्रिल 4 तारीखेर माया मोगाच्या भयण्यांच्या मेळाक भरती जाली. 1965 इसवेच्या मार्चाच्या 25 तारीखेर तिणें तिच्यो तात्कालीक आंगवण्यो केल्यो आनी उपरांत 1970 इसवेच्या मार्चाच्या 16 तारीखेर आपणाची शाश्वत आंगवण्यो करून आपणाकच तिणें देवाचे सेवेक समर्पीत केलें. तिणें ब्रह्मावराच्या सेक्रेड हार्ट कॉन्व्हेंट, जेरुजा कॉन्व्हेंट नारावी, एलोशन बॉयज होम नेहरू नगर, सेंट जोसेफ्स कॉन्व्हेंट नेल्ल्याडी आनी इन्फंट मेरीज कॉन्व्हेंट हांगासर आपली सेवा संपूर्ण मोगान आनी विधेयपणान कुटुंबाचो मोग मेळनातल्या दुबळ्या धाकट्यांक दिला. तिणें एलोशन बॉयज होम नेहरू नगर हांगासर 21 वर्सांची सेवा दिल्या आसता
साबार अनाथ भुरग्यांक तिच्यो आवयचो मोग दिवन वाडयला. तिका ते मोगान अम्मा म्हूण आपयतले. तिचे तावन क्रिस्ताचो मोग अनुभव घेतिल्ले साबार जण आज उंचल्या पावंडाक पावल्यात आनी साबार देव आपोवनी फुल्ल्यांत. फाटल्या 10 वर्सांनी ती हांगासर प्रशांत निवासांत निस्वार्थपणी सेवा दिल्या. खंयसर गेल्यारी निर्गतिकांचो दुबळ्या धाकट्यांचो मोग तिच्या काळजांत भरून उमटता. हाका साक्ष तिका मेळोवंक येवची मनशां. ती जावन आसात दुबळिकायेन जल्मोवन कश्टान वाडोवन एका हंताक पावोवन आपले म्हणले बिडार बांदून हाडिल्ली. आनी आमची भयण लावरिनान एका खऱ्या आवयचो मोग तांकां दिला. तिचे लागीं व्हडल्यो डिग्री नात, पगार काळजांत क्रिस्ताचो मोग आसलो. तिच्या हर एका मेटांनी ती क्रिस्ताचो उगडास काडटली. जेजू तूं म्हजे सांगाता राव. जेजू तूं म्हजो आदार. जेजू हांव तुजो सदांच मोग करता म्हणली उतरां तिच्या तोंडांत केदळाय आसतली. पिडे वरवीं हांतुळणान आसाहायक जावन आसतना पर्यंत तींच उतरां ती उसारतली. मागणेंच तिच्या जिविताचे हातेर जावन आसलें. तिची कालती जिणी आनी मोगाचे उलोवणे साबार जाणांक आकर्शीत करतले. तिच्या निमाणे घडये मुनासर क्रिस्ताचो मोग आनी दुबळ्यांची सेवा करचे मात्र तिची एकमात्र ध्येय जावन आसलें. आनी त्याच प्रमाणे ती आमच्या आसऱ्यान दुबळ्यांची सेवा करीत आसली. प्राय तिची 85 जाल्यारी सेवेन ती तरणाटी जावन आसली. मागण्याक ती कळनासतना आजर आसतली. दिंब्यांनी पडोवन आपल्या कुटुंबादारां आनी आमच्या रिलिजियस कुटुंबा खातीर मागचें म्हळ्यार तिका भारी मोगाचे. ती सदांच हेरां खातीर मागतली. तिका जेजू ते विशेष भक्त आनी मोग आसलो. म्हजो जेजू म्हाका केदींच सोंड घालिना म्हणून सांगून आसतली. पिडेस्त आनी दुबळ्यांतय व्हरतो हुस्को आनी त्या वरवीं साबारांची मनां तिणें जिखल्यात आनी ती लोकां मोगाल जाल्या. ह्या आमच्या भयणीची जिणी आमी नियाळतना खंडीत जावन आपणाक दिल्ले मिसांव आनी आपणाची देणी लोकांच्या सेवे खातीर भरपूर मापान तिणें करसिल्ला म्हणल्यान कांयच दुबाव. फाटल्या थोड्या म्हयन्यांनी तिची भलायकी बिगडल्या वरवीं ती हांतुळणारच आसली. एका हप्त्यातावन ती चड अस्वस्थ जाली. ब्रेस्तारा म्हणजे 20 आनी 7 तारखेर आपल्या जिविताचो अंतीम दीस तिणें ह्या संवसारांत खर्चून दनपारां सुमार 12 वरार तिच्या सर भयण्यांनी तिच्या भोंवती मागणें करतना तिचो आत्मो तिणें शांतपणी सोम्याक अर्पिलो. आज निमानो आदिवस मागोवंक सांगाता मेळिल्ली आमी तिका श्रद्धांजली भेटयतना तिच्या संवसारी पैनाचेर तिच्या सांगाता आसलो जेजू सर्गार निरंतर शांत समाधान तिका लाभोवन दी. आनी मनशाच्या अस्कतकायेन केल्ली पातकां आसात जाल्यार देव तिका भोगसून दी. आनी संत भक्ताचो शाश्वत सांगात तिका फावो करून दी म्हूण कालतेपणी मागोवया. आदिवस तुका मोगाळ भयण लावरीन. आज तुज्या वेगळाचारा निमती आमी तुज्यो भयण्यो आनी तुज्या मोगाच्या कुटुंबाची कंतिश्ट जाल्या हांव तरी हो वेगळासर भावार्थाच्या दोळ्यांनी मानून घेवन सर्गींच्या सुखान तूं वांटेली जाल्याय म्हूण पातयेता हांव. संवसारी आसतना तुवें आमकां दिल्ल्या संगतपणा बरी सर्गीन तावनी आमकां विशेश आशिर्वादां आनी बेसांवां मागोवन धाड म्हूण तुजे लागीं परतता हांव. सोम्याच्या शेतान तुजे बरीच ओडा उर्बेन दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करूंक उर्बेस्त युवतींक देवा लागीं मागोवन धाड. आदिवस तुका मोगाळ भयणी. ससनसो विशीव दी तिका ये सोम्या निरंतर प्रकाश तिचे पोंदी समाधानान ती विशेव घेवन दी. आमीन. उपकार आठवणीची 2 उतरां. आयच्या दिसा आमच्या भयणीच्या अंतीम पैनाक मिसाचे बलिदान भेटयल्या बाब डेनियल वेगस एपिस्कोपल विकार फॉर रिलिजियस आनी अर्थभरीत प्रसंग दिवन आमकां बुजोवन दिल्ल्या सांजुचे वर्कशॉपाचो मॅनेजर बाब अँड्रू डिकॉस्टा
आनी तांचे सांगाता सहा भेटवणी केल्ल्या सर्व याजक बापांचो आमी उपकार बावुरता. प्रत्येक जावन आमी आभारी जावन आसा आमच्या विगार बापांक, बाप मॅक्सिम डिसोजाक हांगासर हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक अवकाश करून दिल्ल्याक. भयण लावरिनाची भेट करून तिका संतोशावन तिजो ओर्तो मोग केल्ल्या कुटुंबादारांचो आनी हितचिंतकाचो आमी कालसांतावन उपकार आटयता. आमची भयणीची भेट करून मागण्याचो पाठिंबो दिल्ल्या प्रांतीय वडील भयर आयरीन मिनेझस, सर्व दोन भयणींचो आनी तिच्या अंतीम पैनांत वांटेली जाल्ल्या सर्वांक कोवेंताची वडील भयण सिल्वियाच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या भयणीची भलायकी बिगडल्या वेळार तिचो मोगान जतन घेतिल्ल्या फादर मुल्लर आस्पत्रेच्या डॉक्टर प्रशांत वायम आनी सर सिब्बंदीकी देव बरें करूं. आखरेक आमची भयण अस्वस्थ जावन हांतुळणार आसतना दीस आनी रात म्हूण लेगीत आसतना तिची मोगान सेवा केल्ल्या भयण जेरुजिटा, भयण जेसिंता आनी भयण विल्मा आशा आनी सर सिब्बंदीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. कळवणी. भयण लावरिनाच्या आत्म्याक शांती मागोवंक 7व्या दिसाचे मीस एप्रिलाच्या 2 तारखेर सकाळी 7:30 वरार इन्फेंट मेरी कोवेंतान दवरलां. तुमकां समेस्तांक मोगाचे आपोवणे. मनशा जिणी एक भोंवडी सुखादुखाची मिसळून आसा तांतूं सदां पिडा भलायकी. जिविताची वाट केन्नाय सडणे देवण्याची, ही वाट समकल्यार जिणी अर्थाची. सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी मेळांत एक धर्म भयण जावन म्हज्या तसल्या साबार जाणांचे जिवनाक उजवाड दिवन जियोंक शिकयल्ली आमची मोगाची आवय सिस्टर लावरीन तिच्या श्रद्धांजलीच्या ह्या वक्ता थोडी उतरां तिचे विशीं उलोवंक हांव आशेतां. 1990 इस्वेंत म्हळ्यार म्हाका 6 वर्साची प्राय हांव सेंट एलोशियन बॉयज होम नेहरू नगरा दाखल जाल्ल्या वेळार भुरगीं सर्व कॅरम खेळनासली. म्हाका कांय गोत नासलें, कोणा कडेन उलोवचें कालें करचें गोत नासलें. ते दाळा एक व्हडलो एक ताळो म्हाका आयकलो. म्हाका तिणें आपयलें आनी सांगलें वचून भुरग्यां वट्ट खेळ म्हणाली. बट म्हाका तें खेळोंक गोत नासलें. ते दाळा ती म्हणाली हांव तुजी आंटी सिस्टर सुनीताक जाणा, तूं भियेनाका वच आनी तांणी खेळचें पळय म्हणाली. आनी म्हाका तिणें धैर्य दिलें. त्या दिसा हांव न्हू 6 दीस म्हाका तिणें न्हाणयलें. हांव 1 क्लासींत आसलो, तिणें म्हाका न्हाणयलें. म्हज्या पांयांत मस्त पड आसलें आनी तिणें साबू घालून सोमा घोष्टून काडून म्हाका न्हाणोवन म्हज्या गायाक तिणें मुलाम घालून 2 दिसांनी म्हज्या पांयाचे गाय तिणें गूण केल्ले. तशेंच 6 दिसा उपरांत म्हाका सांगलें तुवें न्हंयचें न्हाणोवंक शिकयलें. म्हजें वस्त्र ती 6 दीस तिणें उमळ्ळें आनी म्हाका तिणें कशें वस्त्र उमळचें म्हूण शिकयलें. म्हाका गोत आसा आमी वस्त्र पुरा मुदो करून भितर चेपून दवरता आसतना ती येवन वस्त्र भायर काडून शर्ट कशें फोल्ड करचें म्हणून तिणें म्हाका शिकयलें. आजुनी म्हाका उडास येता. हांव घरा वस्त्र फोल्ड करता आसतना तिणें मोगान शर्ट कशें फोल्ड करचें म्हणून तिणें शिकयलें. म्हाका उडास आजुनी येता. आमी मस्त उसांबळी आसल्या नेहरू नगरांत. तरी आमकां एकल्याक ताप आयल्यार 25 जाणांक एकच फावटी ताप येतालो. एकल्याक कोटले पडल्यार 25 जाणांक एकच फावटी कोटले येताले, दोळे दूख येताले. नाना रितीचे पीड आमकां येता आसतना ती एक डॉक्टर जावन, एक नर्स जावन, एक मोगाची सिस्टर जावन, एक मोगाची आवय जावन दीस रात आमकां तिणें चिकित्सा दिला आनी पळयलां. हांव 4थ्या क्लासीक येता आसतना ती ट्रान्सफर जावन गेली. परतून सिस्टर कॉन्सेप्टा ट्रान्सफर जावन येता आसतना ती परतून नेहरू नगर आयली. आमचे वंदने मने शांतीनिलयाक ती आवय जावन आयली आनी परतून म्हाका आनी म्हजे तसल्या 16 जाणां भुरग्यांक तिणें मस्त
मार्गदर्शन दिलां. सकाळीं आमकां बेगी उठयतली, शिकोवंक लायतली, मागणें करूंक शिकयलां. सांजेर सगळ्यांकी सांगाता बसोवन एक आवय बरी ती मागणें करूंक शिकयताली. तशेंच पवित्र पुस्तक वाचयताली आनी पवित्र पुस्तकान जेजू कालें सांगलां तें आमकां अर्थ करून विवरिताली. वी ग्लो डिफरंटली when we have good people with good intention. हांवें कुटुंबादाराक सांगचें. तशेंच सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी मेळा सिस्टरांक हांवें सांगचें. तिणें ती मस्त डेडिकेटेड, कमिटेड आनी सर्वीस मायंडेड. तिणें म्हज्या तसल्या साबार जाणांक बरें केलां, जियोंक तिणें शिकयलां आनी तो तिणें आमकां भावार्थांत जियोंक उलो दिला आनी तो उजवाड आमचे थंय आसा. आमचे तान ती दुसऱ्यांक वेता. खंडी जावन तुमकां देव तिच्या मुखांतर बेसांवां दितलो म्हणली म्हजी पातयेणी. त्या खातीर समेस्तांचे तर्फेन तिका हांव सस्नाचो विशय मागतां. सस्नाचो विशय दी तिका हे सम्या आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फांकोन दी. समाधानाचे विशय ती घेवन दी. आमेन. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थांच्या साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या बहिणीची सिस्टर लावरिनाची आमी मातयेक लायता. ती विनाशी कूड सोरेस्पर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जिवंतपणान नाविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंताच्या जम्यान मेळो. अशें मरणाच्या जळांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांद्यार सस्नीक रायाच्या परिवारान निरंतरी भयभाव आनी भाग्यवंताचो सांगात तिका फावो जावं. परमेश्वरा अदीन तो करा तुका आपयलो जेजू तुकाच स्वागत करू. अब्राहामाच्या गोपाळ देवदूत तुका वरून पावो. सस्नाचो विशय सर्वेस्परा तिका लाभय आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फांकय. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या आधाराक येया. सर्वेस्पराच्या दुतानो तिका मेळोंक येया. आत्म्याक तिच्या स्वागती परमेश्वरा अदीन तो करा. भोव दयाळ बापा, आमच्या बहिणीचो सिस्टर लावरिनाचो आत्मो आमी तुजे अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जिवंती जातली म्हूण 3 वर्षान पातयेता. सबार देन ह्या विनाशी जिवितान तुज्या साकरणेक सबार देन्यांनी तुवें भरली. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटाची कुणा आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवसता. सर्वेस्पर आमचे प्रार्थना तूं काकुतीन मानून घे. तुज्या साकरणेक सर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसांव ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशी कर. अशें क्रिस्ता सवें पावून तुज्या संगता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवय. देवदूत तुका वैकुंठान घेवन व्हरू तुज्या येण्या वेळी रक्त साक्षी तुका स्वागत कर. लोकांनी पुरुषावाक म्हणचे इंच्या जेरुसाल्या शेरा व्हरून पावो. पवित्र तंबाचे सुवातेक
हांव वयता देवाच्या घरा हांव वयता पवित्रंबाचे सुवाते हांव वयता देवाच्या घरा हांव वयता जशे नितळ मेरू अत्रेता तुका लालेता ये देवा पवित्रंबाचे सुवाते हांव वयता देवाच्या घरा हांव